फाटल्या 9 दिसांनी हांगासर येवन पवित्रत्मेच्या वेगवेगळ्या फळांचेर आटोल चलोवन जोगत्या रितीन ह्या दाबाजीक फेस्ताच्या संभ्रमाक आमी तयाराय केल्या. आनी आज उदेला हो दीस कुरपेचो बाळूक जेजूच्या अभ्यासावांक दिनवास पटोवनचो बाळूक जेजूक मान करचो. आयची लितुर्जी आमकां सुमेस्तांक क्रिस्त थंय एका मनाची आनी एका काळजाची जावन पवित्रत्मेच्या फळांनी ग्रेस्त जावन जियोंक उलो दिता. आमचो क्रिस्ती एकवटू आमी क्रिस्त थंय दवरल्या मोगाची खुणां. क्रिस्त थंय आमी एकतर आमी सगळीं भाऊ भयणी आनी एकामेकाच्या सुखा दुखान पिडे भलायकेन मोगाचो सांगात दिवंक आमकां उलो आसा. असलेंच क्रिस्ताच्या मोगान भरलेलें एकवटीत जिवीत जिवंक आनी जेजूची खरी साक्षीदारां जावंक जिणेन पेसाडया. आज सर भक्तीक पासत आमी मागतल्या आनी आपूण शेताक येवन बाळूक जेजू तावन मोग आनी सवस्काय आशेवच्या हर एकल्याक बाळूक जेजूची सुभाम आशिर्वादां लाभूं दी म्हणून आमी मागया. सर्व आमी उबी रावया. प्रवेश गिता सवें ह्या मिसाची सुरवात करया. तुमच्या करतिल्यांनी प्रवेश गीत 3 दायकान उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. हा कितलें बरें भाऊ भयणी बरी जियोवचें. बाळका जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बाळका जेजून केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन वार्षिक फेस्ताचो संभ्रम आमी चलोवन आसा. आनी आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसा, आमचो व्हडलो भाव जेजू बराबर एकामेका भाऊ भयणी बरी आमी जियोवचें. हें आपोवणें आमकां हर एकल्याक आसा. एकामेकाक भाऊ भयणी जावचें. भाऊ भयणी जावच्या बदलाक एकामेका तावन आमचे तोंड लिपयल्ल्या खातीर
सोम्यालागचें बोगसणें मागया भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोंक बोळ मागया. सांगातच येमिसाचें बलिदान भेटयत आसतना बाळका जेजून आमकां फावो केल्या उपकारांक गर्गां दिवया. फुडल्या वर्साय ताचे कुशे प्रमाणे जियोंक ताची मजत आमी मागया. आनी ह्या पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. सोमेलागचें बोगसणें मागून ताच्या काकुळतीक उलो मारून सांगात आमी मागया. हांव पातके सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या गुन्यांव विसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो बोड अपराध ह्या पसून घेवन सदांच संकार मुरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बो पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जाव आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणे बासयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. गलातकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. आत्म्याचे फळ हे मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वदमन. असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या ओडण्या आनी आशा समेत कुर्सार मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलोया. दौलताच्या आशेन एकामेका हट्ट धरून चिडावचें वा एकामेकाचो मोसर करचो हें सगळें पयस करया. भावा भयणीनो, कोण एकलो कांय सूख आदारतना समटात जाल्यार तुमी आत्मीक स्वभावाच्यांनी हळवायेन ताका बूज सांगची गरज. सांगतास तुकाय तसली तळणी येशी तुवें वयर तुवें दोळो दवरची गरज. एकामेकाचें वजें ववया अशें क्रिस्तचो उपादेश तुमी पाळटल्यात. निजायकी कांयच न्हय आसलो कोणी जर ओडल्या जाणा बरी चलता तर तो आपणाकच टकायता. हर एकलो आपापली साल वारून पळोवं. तशें केल्यार दुसऱ्याचे सालीचें सर पळयनासतना आपल्याच पुण्याचें तो मोल बांदूंक शकतलो. कित्याक हर एकल्याक पावोवंक आपापलें स्वंत वजें आसा. समर्थीचें शिक्षण घेता तो आपणाक शिक्षण दितल्याक सर आपल्या बऱ्या वस्तूचो वांटो दिवं. तुमकांच तुमी फटयनाकात. देवा लागीं केळोवंक जायना. मनीस ओमता तेंच ते लुंतलो. जो कोण आपले कुडींत ओमता तो कुडींतावन कुसाड्याचें पीक लुंतलो. पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत ओमता तो ससनाच्या जिविताचें पीक लुंतलो. अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्हय. बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लुंतल्या. देखून मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करून समेस्त मनशांक भोवकन बोवार्थी जावन आमच्या घराण्याची जाल्यार तांकां आमी बरें करुया. देवाचें उतार हें तुमच्या किर्तनांत भाऊ भयणी एकामेका एकवटान जियेतात तें कितलें बरें, कितलें सोबीत. भाऊ भयणी एकामेका एकवटान जियेतात तें कितलें बरें, कितलें सोबीत. भाऊ भयणी एकामेका एकवटान जियेतात तें कितलें बरें, कितलें सोबीत. माथ्यार आनी काडा वयल्यान व्हांवता सुगंधेला सारकें तें. आरोनाच्या आंगवस्त्राचेर व्हांवता सुगंधेला सारकें तें. भाऊ भयणी एकामेका एकवटान जियेतात तें कितलें बरें, कितलें सोबीत. सियोन पर्वताचेर देवून येतेल्या हेर्मोनाच्या दोवार सारकें तें. थंयसर सर्वेस्पर आशिर्वाद
घालता आनी सासनी जिवीत दिता भाऊ भयणी एकामेका एकवटांची येता ते कितले बरे कितले सोबे भाऊ भयणी एकामेका एकवटांची येता ते कितले बरे कितले सोबे. तुमच्या उद्गारांत गीत संको 10 उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो तुझे सोबे आसो जुवो प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. जेजू म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावो जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यान. तुमी भायर सरून वचून फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यान. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे हा कितलें बरें
आनी सोबीत. हा कितलें बरें आनी सोबीत भावा भयणी बरी जियोवचें. फेस्ताचो संदेश. हो संदेश घेवन आमी वार्षिक फेस्त संभ्रमता. कीर्तन 133 वाक्य 1 हांगा तो न्ही उतरां विंचून काडल्यांत. थंयसर अशें आसा, भाव जर एकामेकां एकवटीत जियेतात पळया तें कितें बरें, कितलें सोबीत. जर भाव एकामेकां एकवटान जियेतात पळया तें कितलें बरें, कितलें सोबीत. आनी उतरां मुखारसून येतात. कीर्तनांत आमी आयकली वाक्य 3 कित्याक थंयसर सर्वेस्पर आशिर्वाद घालता आनी सासणेक जिवीत दिता. थंयसर सर्वेस्पर आशिर्वाद घालता आनी सासणेक जिवीत दिता. एकवटान जियोवचें तें बरें मात्र न्ही. कीर्तनकार म्हणटा तें सोबीत, गुड अँड प्लेसंट. तें सोबीत. एकवट ना, थंयसर रूप ना, आकार ना, सोबाय ना, तें कुरूप जाता. एकवट ना जाल्यार जावं प्रो कुटुंबांत, फिरगजीन, दियेसीजीन, इगर्ज मातेन, समाजेंत थंयसर सोबाय ना. थंयसर विद्रूप जाता. भाव भयणीनो जियोवचें. एकवटान भाव भयणी परी जियोवचें. कसलो एकतार, कसलें जिवीत हें आमी मोठ्यान समजून घेवंक प्रयत्न करया. भाव बांदवपणांत एकतारांत जियोवंक आपोवणें मनशा कुळाक सुरवेतावनूच आसा. तर हें प्रेरण खंय तावन लाभता. हें प्रेरण खंय तावन लाभता. पळय कितेंय करी जाय जाल्यार दे शूड बी इनर ड्रायव्ह. भितर तावन तें पुश ये जाय न्ही ती ओडणी ये जाय. तुमी हांगासर सकाळीं 6 वरां पयलींच हांगासर आसात. हांव जेन्ना पयस पयस तावन आयल्यान हांगासर थोडीपणी म्हाका थोडीं तोंडां दिसतात 6 वरां पावय जाय जाल्यार हांव चिंता 4 वरां उठोवन 4:45 पणी बायसर आयल्यान. पळय कितले पयस तावन आयल्यान. ती ओडणी कालच चिंता फाल्यां सकाळीं वेग्गी उठा जाय, फेस्ताच्या मिसाक सकाळीं वेग्गी वचा जाय. ती ओडणी दॅट इज अ ड्रायव्ह न्ही गी. तुमचे भितरच ती एका रितीचो अत्रेग हांवें करी जाय. तर भाव बांदवपणांत त्या एकतरांत जियोवंक खंय तावन ती ओडणी येता. खंय तावन तें दॅट इज इनर ड्रायव्ह खंय तावन ती जाता. ताका एक फावंडेशन आसा जाय. भाव बांदवपणाचें एकतराचें फावंडेशन पवित्र त्रिंदात, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. तेगा जाणां सांगाता. ते एक जण सांगाता. आनी ताचेच सारकेची जावन आमकां रचल्यांत. देखून हेब्रेवांक बरयलें पत्र अशें म्हणटा, तो आमचो भाव, तो आमचो ही इज आवर एल्डर ब्रदर अँड वी लायक हिम आर इन द इमेज ऑफ गॉड. तो आमचो व्हड भाव, ताचे बरीच आमी सोम्याच्या सारक्याची, देवाच्या सारक्याची. आमी ताचीच देखून ताचीच सुरपायची जावन आमकां रचला. देखून ताचे थंय आसची ओडणी. एकामेकाक भाव बांदवपणान जियोवचें, एक तरान जियोवचें, पवित्र त्रिंदाते आसची ओडणी आमच्या काळजांनी घाल्या. ती ओडणी आमचे थंय आसा. पळय देव मनीस जालो इमॅन्युएल. मनशांक वेंगच्या खातीर मनशा कुळा वेंगता, सर्वांक वेंगता. देखून हेब्रेवांक बरयलें पत्र म्हळ्यार अध्याय 2 अशें म्हणटा, तो आमचो भाव, व्हडलो भाव, इज अ एल्डर ब्रदर. तो सगळ्यांक वेंगता. हर एकल्याक आपणाची भाव भयण जावन घेता. तो पातकी, तो कोटकार, तो पिडेस्त, सुंकागार, सांडलेलो, सामाजीक तोंड भायर दवरलेलो म्हूण पळयना. ही एम्प्रेसेस एव्हरीवन. आनी तीच ओडणी आमच्या काळजान त्या पवित्रीन दादीन घाला. हर एकल्याक वेंगच्या खातीर. भाव भयणीनो हें आपोवणें हर एकल्याक आमकां आसा. मनशा कुळा भाव भयणी जावन वेंगचें. केदळा मनीस आनीकल्या भाव आनी भयण जावन पळयता, लेखता, हा कितलें बरें आनी कितलें सोबीत. हा कितलें बरें आनी कितलें सोबीत. सगळ्या संवसाराचें रूप पळया. जर मनशाक एकामेकाक भाव भयण जावन गांवफ्रव मोग दिवंक शकता तर संवसाराचें रूप कितलें सोबीत. आमच्या दिसाळ्या पत्रांनी थंयसर आज अत्याचार
हांगासर बॉम्ब ब्लास्ट जावन इतले जण मेले, थंयसर निराशीत जावन इतले जण आसात, भुकेवन इतले जण वळवळटात, इतल्या जाणांक गडी पार केला, इतल्या जाणांनी अनेकल्यासो जीव काडला म्हणून वाचूंक मेळटे गी. भाव बांदवपणाच्या संवसाराची सोबाय कित्याक विद्रूप जाता? सवाल तेंच उरता, खंय आसा तुजो भाव, खंय आसा तुजी भयण? वेर इज युअर ब्रदर, वेर इज युअर सिस्टर? खंय आसा तुजी भाव, खंय आसा तुजी भयण? ती सांडून गेल्यान म्हणून न्ही, तूं तांचे सांगात रावलाय गी. हॅव यू स्टूड विथ देम? आर यू देर विथ देम? तूं तांचे सांगात रावलाय गे. देखून उत्पत्ती ग्रंथांत कायनान आबेलाक जिवेशी मारल्या वेळार विचारले ती उतरां जावं प्रो स्वार्थान मोसरान ताका जिवेशी मारल्या वेळार देवान विचारले उतर, खंय आसा तुजो भाव? वेर इज युअर ब्रदर? आज मनशाकुळ असलेच स्वार्थान मोसरान वैयक्तीक अहंकाराच्या आशेन, वैयक्तीक अधिकाराच्या आशेन अनेकल्या नाश करून पळयतना तोंड दापून बसल्या आमकांय तेंच सवाल, वेर इज युअर ब्रदर? तुजी बहीण काय आसा? असो अर्थ ती सांडून गेल्यान म्हणून न्ही, तूं तांचे लायकी. आर यू देर विथ देम? कोण अस्कत म्हूण आसात, कोण कश्टोंचे आसात, कोण थाळोन घातलेली आसात, तांचे सांगात ताळो जावन सांगाती जावन तूं रावला गे. वेर इज युअर ब्रदर? मिनींग टू से तूंय धांवून आसाय गे. आर यू हायडींग? लिपोवन रावलाय गे. भाऊ भयणीनो, सांगातपणांत रावच्याक बरें उदाहरण आमी पळयलें. आबेलाक कायनान जिवेशी मारलें, पूण पवित्र पुस्तक उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 45 थंयसर बरो सोबीत उदाहरण आसा. खंयसर भावांक सांगात दिवन रावचें. आमी जाणां परनेसोल्यान जुजे आनी ताका भाव आसले न्ही गी. जुजेक ताच्या भावांनी विकलो, पोट्टू बांगलो विकून सोडलो. जुजे देवाच्या येवच्या प्रमाणे इजिप्तांत वचून उंचल्या हुद्द्याक पावलो. फाराव्या उपरांत उंचलो हुद्दो तासो. सगळ्या संवसाराक दुखळ पडलो. ताचे भाव इजिप्ताक येतात आनी इजिप्ताक येता आसतना भावांक जुजेची वळख मेळोंक ना, पूण जुजेक ताच्या भावांची वळख मेळ्ळी. जुजे इतल्या उंचल्या स्थानार आसल्यारी, इतल्या अधिकारार आसल्यारी, सगळी संपत्ती ताचे लागीं आसल्यारी ताका ताच्या भावांची वळख मेळ्ळी. ताचे तोंड ताणें लिपोवंक ना. तो कितें म्हणालो? उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 45 थंयसर आमी वाचता, हांव जुजे तुमचो भाव. तो म्हणूंक ना तुमी मुजे भाव म्हणून. पळया, हांव जुजे तुमचो भाव, हांव तुमचो भाव. आय एम युअर ब्रदर. तुम्ही मुजे सांगात रावंक आयल्या ती, आय वॉन्ट टू स्टँड विथ यू. तुम्ही मुजे, हांव तुमचो भाव. गरजेन ते आयिल्ले, गरजेन ते आयिल्ले. तांचे लागीं कितेंच नासलें, मागोंक ते आयिल्ले. जाल्यार जुजे ताचें तोंड लिपयना. आमच्या बोवारी गरजेंत आसच्या भाव भयणी थंय आमचें तोंड आमी दाखयता गी वा तोंड लिपयता? तोंड लिपयता. देखून बऱ्या समारेकाराच्या ओपारेन जेजून सांगलें, भाव कोण जालो, पेलो कोण जालो? ते गिजन तोंड गुडावन गेले, तोंड गुडावन गेले. तो एकलो मात्र पेलो जालो, भाव जालो. भाव भयणीनो, सगळ्या संवसाराचें पिंतूर मोतीन दवरून पापा फ्रांसिसान फ्रातेल्ली तुते हें परिपत्र पाठयलें. आमी सगळीं भाव भयण, आमी सगळीं एक. आनी थंयसर तो कितें सांगूंक आशेता? हें भाव बांदवपणाचें आपोवणें, भाव भयणी जावन जियोवचें आपोवणें आमकां दिल्लें संवसार विसरून आसा. परत तो संवसाराक जागयता. आमी आपोवणें विसरल्या. आमी एका संवसारान जियेता. यूज एंड थ्रो, वापर आनी उडे. कशें वापर आनी उडे वस्तू न्ही गी. आतां खंय गेल्यार जावं पुरो रेस्टॉरंटाक जावं पुरो खंयसर गेल्यार यूज एंड थ्रो. कित्याक? आमी जाणा इन्फेक्शन जाता व्हायरसाचें. देखून तूं कितें वापरताय तें उडे. हिच मेंटॅलिटी मनशां थंय आसा, वापर आनी उडे. आनी आमचें चित्रण आमी संवसाराचें पळयलें. थोड्याच म्हयन्या आदी लॉकडावन जाता आसतना निराश्रीत रस्त्यार आमचीच घरां बांदलेले मायग्रंट वर्कर्स स्थळांतरी कामेली खंयसर आसले रस्त्यांनी सोलून वेताले. वी फॉरगॉट, ह्युमॅनिटी फॉरगॉटन. मनशापणूच आमी होगडायले. जावं पुरो तांणी आमचे मारोग रुता केल्ले, बांदून हाडलेले, घरां बांदलेली आमची, आमचे खातीर वावुरलेले. लॉकडावन जाले, वी डोंट नीड यू, थ्रो देम आउट. आमच्या गांवांनी
आख्ख्या संवसारांत ही परिस्थिती आयली, निराशेतान हीच परिस्थिती आयली. तूं वापर आनी उडय, तुज्या गरजे कोणी जाय वापर ताका कान उडय. इंडिफरन्स. भाऊ भयणीनो, असले संवसारांत वी आर लिव्हिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इंडिफरन्स. म्हाका कित्याक पडोवन गेला, वाय शूड आय बॉदर. थोड्या दिसा आदी याजकान एक काल्पनीक काणी अशी सांगली. एकलो क्रिस्त मनीस ताच्या बऱ्या BMW कारार वचून आशिल्लो आनी वेता आसतना रस्त्या दग्यार ताणें पळयलें एकलो मनीस तोंड खावन आशिल्लो, ग्रास तोंड खावन आशिल्लो. वो कार रावयता आनी विचारता, बाबा तूं हांगा तोंड कित्याक खाताय, तूं तोंड कित्याक खाताय? तो म्हणलो, आमी सगळीं बुकेन आसा, आमचे लायक कांयच ना, देखून आमी तोंड खावन पुणी वांचया म्हणून. तूं हांगासर तोंड खायनाका, म्हज्या सांगाता ये म्हणालो, म्हज्या सांगाता ये. आनी ताका ताणें आपोवन व्हेलें, आपोवन व्हेलें. तितलें जाताना तो म्हणलो मनीस माणेस्ता, हांव येता पूण म्हजी घरा बायल भुरगीं आसा तांकांय हाडी जाय की. जाय जाय तांकांय आपोवन हाड, तांकांय म्हज्या घरा आपोवन हाड म्हणालो. तितले ताणें मागीर म्हणालो, हो मनीस चिंता, तोंड खावन आसलो तो दुबळो मनीस चिंता, वाव कितलो कितलो उदार मनीस हो, आमकां सगळ्यांकी ताच्या घरा आपयता नेंगी, कितलें बरें मोनाचें. हो विचारता माणेस्ता, म्हज्या शेजारा आनीक 2 कुटुंबां आसात, तांणी तोंड खावनूच वांचचें, तांकांय आपोवन हाडी जाय की. हो माणेस म्हणटा, खड्डी जावन तांकांय आपोवन हाड, म्हज्या घरा आपोवन हाड. आनी ह्या मनशा आनीक संतोश जाता, आमी सगळीं येता म्हणटा. दुसऱ्या दिसा ह्या क्रिस्त मनशाच्या घरा 2 कुटुंबां हाचे कुटुंब सांगाता वेतात. वो वेता आसतना मस्तू मोतीन चिंतना दवरून येता, हा कितलो उदार मनीस, आमकां सगळ्यांक ताच्या घरा आपयलां, आतां बरें जेवण करतलो, बरें करून वाडटलो, आमकां बरें रावंक वेवस्था आसतली. हें सगळीं मोतीन चिंतना दवरून त्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा येता. आनी घरा येता आसतना ग्रेस्त मनीस भायर येता, तुमी सगळे जाण आयल्यात गी, भोव बरें. तुमी रस्त्यार ती मार्ग देगेर आसलें तोंड खावचें पळोवंक म्हाका बरें दिसूंक ना, देखून हांवें हांगा आपयलें. म्हज्या तोटांत मस्तू तोंड आसा, हांगासर तोंड क्लीन जातलें. भाऊ भयणीनो, वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ इंडिफरन्स. म्हाका कित्याक पडोवन गेला, आनीकलेचें दूख, आनीकलेची बोगणां मनीस समजूंक कित्याक ताचें काळीज घट जाल्ल्या बरी आसा. आमच्याच बोवारीं कितें करतना आमी उलयना, कित्याक तें थंय जाता, ताका जालें तिका जालें. आमी सगळीं भाऊ भयण, त्या बापाची भुरगीं आमी. जेजू आमचो व्हडलो भाव, जेजूनच आमकां दिल्लें आपोवणें आसा. जी कोण म्हजी भाव आनी भयण जावंक आशेतात, कोण देवाचें उतर पाळटात आनी जी येतात ती म्हजी भाव आनी भयण. तर ताचें उतर कितें सांगता? ताचें उतर सांगता, हांव परकी आशिल्लो, तुमी सांगात दिलो, हांव बंदेंत आशिल्लो, म्हजी भेट केली, हांव पिडेस्त आशिल्लो, म्हजी शुश्रूषा केली, हांव विणगो आशिल्लो, तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, आनी थंयसर हांव तुमचो भाव आनी भयण जावन आसलें. देवाचें उतर पाळटात आनी ती जी येतात पाळटात ती म्हजी भाव आनी भयण. भावा भयणीनो, सोबीत संदेश आमी घेतला. हा कितलें बरें आनी सोबीत. किर्तनकाराच्या उतरा प्रमाणे सांगचें जाल्यार हा कितलें बरें आनी सोबीत भाऊ भयणी बरी जियोवचें. जर भाऊ भयणी बरी जियोंक विसरता जाल्यार आमी ती सोबाय वगडायल्या, आमच्या आपोवण्यांत आमी चुकल्या. हो संदेश आमकां परत जागोवन दी आनी ह्या प्रमाणे जियोंक आमचो व्हडलो भाव जेजू आमकां आदार दिवन दी. आमेन. उबी रावया. आमची सगळी मागणी त्रिएक देवा थंय आमी उबारया. तुमचे जबाब बाळोक जेजू मुखांतर बापा आमचेर बेसावंक घाल. बाळो जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. पदवेदार बापा, संवसारभर विस्तारलेले पवित्र सभेक एक व्हड कुटुंब म्हूण लेखून तुवें दिल्ल्या जन्माये प्रमाणे पवित्र सभेक जगतें मार्गदर्शन दिवंक तुवें विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान बरो. तांचें आत्मीक जिवीत सर लोकांक आमकां तुज्या मोगाची कुणा जायशें कर म्हूण मागता. बाळो जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल.
आमच्या कुटुंबातावन विंचून काडलेल्या धार्मिक भावा भयणींनी तांच्या बेसांत विश्वासी आनी तीर रावोंक आनी तुज्या मिसांव मोगान आनी व्हड आसक्तेन करूंक पवित्रात्म्याच्या देण्यानी बर म्हण मागता. बाळो जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. कुटुंबा जिविताक वेंग मारिल्ल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वदमन, समाधान, सोसणीकाय, मोग, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी संतोष मेळ्ळी फळां जोडून कुटुंबा जिवीत फळादीक करूंक उर्बेन बर म्हण मागता. बाळो जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या समेस्त दाणींनी, हितचिंतकांनी, स्वयंसेवकांनी आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींनी वैयक्तीक जिणेंत संतोष आनी समाधान जोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखांतर बळवंत क्रिस्तांवां जावंक आनी तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हण मागता. बाळो जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या समेस्त भावा भयणींक तुजो भरपूर मोग, निरंतर रक्षण, बरी भलायकी आनी जिणेंत ददस्काय लाभून दी म्हण मागता. बाळो जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजांपासून आमी मागया. प्रत्येक सावन ह्या फेस्ताचे विशेष आशिर्वाद सावन देव ह्या संवसाराक भलायकी दिवन दी म्हूण मागया. कोरोना व्हायरस जावन ह्या पिडेतावन संवसाराक सुटका जावन दी म्हूण मागया. सर्गींच्या बोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवन आमी वो संभ्रम चलयत आसतना आमची मागणी तुजे ते आमी उबारल्यांत. जें कितें तुका बरें म्हण दिसता तें आमच्या जिवितांत तुजे कुशे प्रमाणे सदांच फावो कर आनी आमी तुका सदांच विश्वासी रावून एक दीस सर्गाच्या सुखाक पावूंक आमा समेस्तांक फावो कर म्हूण मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. काणीक पानसंको सो वेदी बोंती तुज्या जुमल्या. विधी तुझ्या जमल्या गाना तुका अर्पूंक आयल्या. उपकारी काळजाक भेट दिता. स्वीकार कर म्हूण परता. ओपून दिता हो वंडो गोवाचो. दाखवालें दिल्लो होता कांसोवार. मनशा वावरान केलो प्रितुमेन तो दिल्लो. जोडून दिपान तो मोगाचो. ओपून दिता हो वंडो गोवाचो. दाखवालें दिल्लो होता कांसोवार. मनशा वावरान केलो प्रितुमेन तो दिल्लो. जोडून दिपान तो मोगाचो. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी बेटोवचे बलिदान सर पोतबेदार देव बापाक मानतात असले जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मायाकडे मैमेक आमच्या नेते पवित्रतेच्या आदराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तीन देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक
सर्वे स्पोराक आमच्या देवा दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आमचे दिन वाचनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हे तुजें सामका आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा करूच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदें दितावन असतं ते पर्यान तुका एक निर्मोळ बेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समयता जाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत संच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोडो तुमचे पासून समर्पणची. ते स्परींच्या वाजतच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे वखसाणे मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबर तसो गुठ परगटुया. तुझ्या कुरुसा आनी पुनर्जीवन पोणावर वितुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर, जे क्रिस्ताचे
बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपणासो आणि सर्गात चडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिबीत आणि पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक कोत्मो आमी जावं निर्मे. तुका भेटयलेलें सस्तीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवून अवंकार मरयेच्या बगेवून जुजे ती सोपोती कुर्चसो सांजवांव आविलाची सान तेरेस लिसियेचें सान तेरेस ह्या तुज्या बगेवून धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त सक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्त संगता तुवें विंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसारान शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवाडतान आनी प्रतिमोगान तिरकर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळे बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या अंतरलेल्या भाऊ भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनक दादोशी जातले म्हूण आमकां बरो वसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयले मागणी आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक वशिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिबितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात रेतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर पातकांतली आनी वायटाच्या बांदपासांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. बाय मोगाचो गुर्त जावं एकामेका शांती दिया. संसाराचे पाप काढलेले
भावा भयणी हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या सोम्या स्वीकार करून हांगासर आसचे आमी सर्व सुभागे सुमया तूं म्हजे भितर म्हाका फावना तुज्या कडल्यानच म्हाका भलायकी मेळटली. कुंभाराचें गीत 511 जेजू म्हज्या राया.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी देमी मोडचे म्हूण तुवें येवशेले. या तुझ्या मोगाचे उजणेपासून हो दिनवसनेचो याजन संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फाव कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकाणूंक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. दयाकन बसत. आज फेस्ताचो पयलो दीस. आज आनी मुखल्या 2 दिसांनी मिसाची मांडावळ ह्या रितीर आसा. हर एका दिसा सकाळी 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत, 9 वरार कोंकणी भाशेंत आनी 10:30 वरार संभ्रमीक मीस कोंकणी भाशेंत. ही सर्व 4 मिसां ह्या 3 दिसांनी अशीच आसतली. दनपारां आज कन्नडा भाशेंत, फाल्यां मलयाळम भाशेंत, परवां कोंकणी भाशेंत मिसां आसतली. आज कन्नडा भाशेंत, फाल्यां मलयाळम भाशेंत आनी परवां कोंकणी भाशेंत एका वरांची मिसां आसतली. हर एक दीस सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मीस कोंकणी भाशेंतच आसतलें. आयचे मिसाचे बलिदान केल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप प्रकाश डिकोना. आमचे खातीर मीस पेटोवन बेसांव दिवच्या फादर प्रकाश तुमकां जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद मागता. तुमचे सर्व याजकी वावरांत जेजू बाळकाचो सांगात आसूं दी आनी ताची कृपेची जर वळोवन दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं फादर प्रकाश. सहाय्यक जावन आसात बाप स्टीवन पिरेरा. हे मिसाचे बलिदान जाल्ले उपरांत साबाराच्या हातान कांताराच्यो कडतिल्यो आसात. दया करून ती खंयच उडयनाकात. बगार आमच्या वॉलंटियराच्या हातांत तुमी दिवचे म्हणून आमी विनंती करता. सर तुमी तुमच्या हातांत आसच्यो कांताराच्यो कडतिल्यो आमच्या वॉलंटियराच्या हातांत दिवचे म्हणून आमी विनंती करता. मीस जावन भायर वेताना जायतीं वेहिकलां आसात आनी जाग्याचो अभाव मस्त आसा. त्या देखून समाधानान आमच्या सर वॉलंटियर सांगाता तुमी सहकरची जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता. हर एकल्यांक पयल्यांक घरा वचूंक जाय, पाटी वचूंक जाय, पूण सकाळीं एकच पडीन गेल्यार मस्त प्रॉब्लम जाता. त्या देखून आमच्या सर वॉलंटियरांक सहकरची जाय आनी समाधान दवरूंक आमी तुमचे लागीं विनंती करता. फाल्यां हांगासर 10:30 वरांचे मीस भुरग्यां खातीर आसतलें आनी सर्व भुरग्यांनी जो कोण फाल्यां मिसाक येतात तांणी काणिकेच्या पुरशांवार जॉयन जावेत, सर्व येत. तुमीच घरांत हांव येताना खंयची जाल्यार काणीक तुमी हाडल्यार तर आमी ह्या हॉलाच्या फाटल्या कुशीन एक टेबल दवरतले. थंय तुमी तुमची काणीक दवरची आनी काणिकेच्या पुरशा वेळार भुरग्यांनी सर्वोंचे. त्या देखून तुमच्या घरांत भुरगीं आसात तर आनी फाल्यां 10:30 वरांच्या मिसाक भुरगीं येतात तर तांच्या सांगाता काणिकेच्या पुरशावाक सर्वंक तुमी सहकार दिवचे म्हणून वडील लागीं आमी विनंती करता. ह्या फेस्ताच्या दिसांनी जो कोणाक मिसां दिवंक जाय तर तुमी आमच्या स्टॉलाक तुमची मिसां दिवची. सांगातास कार्मेलीत याजकांनी तयार केल्लो कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी कन्नडा, कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेंत आसा. मोलाचे फकत 150 रुपये. सर वर्साची मिसां, संता भक्तांची वळख, थोडी मागणी आनी चालती मागणी सर्व ह्या बुकांत आसात. सर्वांक गरजेचो आनी भोव चड वापरूंक जावचो क्रिस्तांवांचो बूक. त्या देखून कोणाक जर तर हाजी मस्त गरज आसा, कोणें घेवूं ना, दया करून तुमी ह्या दिसांनी घेवचें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा तुमचे वयर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. सर्वांक बरो दीस देव दिवन दी. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसा स्वाक्रेचो आशिर्वाद घेवया. उपरांत नव्याचे मागणें आसतलें. भाऊ भयणीनो, बाळका जेजून हांगासर येवंक हे वार्षिक फेस्त संभ्रमूंक आमकां सोमेस्तांक फावो केला. फाटल्या वर्सा आमी जाणाव जायतीं घडितां आमच्या बोवारीं घडल्यान.
तें कावजेनी आमचें तें आसलें. ह्या सक्तामध्ये सुम्यान हांगासर येवन ह्या पुणतळाक येवन ताच्या आशिर्वादान जोडूंक फाव केल्यान व संभ्रमांत वांटली जावंक आमकां फाव केला. बाळका जेजूक अर्गां दिवया. इगडी बोर मावून रावया. बाळू जेजून केले उपकार नियाळ ताका आमी अर्गां दिवया. बाळू जेजू तुवें केल्ले उपकार सकड आमी नियाळटा. हांगासर तुज्या पुणतळार आमी उबी आसतना तुवें केल्ली महत्कार्यां जाणा जावन उपकारी म्हूण सोम्या तुजें थंय उबारून हें अर्गां प्रार्थन आमी तुका भेटयता. ही भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली देवीक मजत जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सर्वीस पोर तुमचे सोबे आसो. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट पोरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाऊ भयणीनो, बाळका जेजूचे वार्षिक फेस्त संभ्रमच्या ह्या वक्ता तुमकां सोमेस्तांक हांगासर हाजीर आसचे बाब स्टीवन म्हजे नांवे ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. हॅपी फेस्ट. बरें फेस्त मागता. तशेंच ह्या फेस्ताक आदार दिल्ल्याचो सर्वंचोय आमी मोगान उडास काडटा. बाळका जेजूची आशिर्वादां मागता. हॅव ए नायस डे. गॉड ब्लेस यू. पान संको 17 जेजू बाळका सर्गींच्या थारोका. जेजू बाळका सर्गींच्या थारोका उगडी घायता वायच्या दिसा. मनशांच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या दातारा. नमन जेजू बाळका सर्गींच्या थारोका उगडी घायता वायच्या दिसा. मनशांच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या दातारा. मनशां माणसां तूं सल्मोन आयलो. पातका उपरांतले आमकां वयर काडले. ल्हानविकायेची येलोय दुबळ्यातय उदार जालोय. जैताचो मुकुट सोडलो. नमन जेजू बाळका सर्गींच्या थारोका उगडी घायता वायच्या दिसा. मनशांच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या दातारा. मोगाळ पुत्रा सोवे आव्हार बोरी आशिर्वाद दिव आमकां. सचे कुरवे निवारण आमचे देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.